जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 16वो अध्याय 12व्या तावन 13वें वाक्य. अनेक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां. सताचो पवित्रात्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्ती खंयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. देवाचें उतार हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, आयच्या दिसाच्या सोमिया जेजूच्या ह्या उतरांनी एक गुंडायसो अर्थ थंयसर आसा. थंयसर एक भोव गरजेचो एक शब्द आसा. तें जावन आसा संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. ताजो अर्थ सत म्हणलें एक आसा आनी संपूर्ण सत म्हणलें आनी एक आसा. त्या देखून जें कितें आमी पळयता तें सत आमकां म्हूण भोगता तितलेंच, पूण तें संपूर्ण सत न्ही. आनी संपूर्ण सत कळी जायचे जाल्यार मनशाक अभिशेकपण पवित्रात्म्याची गरज आसा. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां नात. सताचो पवित्रात्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. केदाळा संपूर्ण सताक व्हरून पावयता? केदाळा म्हळ्यार केदाळा पवित्रात्मो मनशाक सक्रीय जावन मनशा थंय आसता. थवळ तो पवित्रात्मो मनशाक संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. त्या वेळार अर्थ जाता कितें सत आनी कितें संपूर्ण सत, कितें अभिशेकपण, कित्याक आमकां गरज म्हणल्या विशयंत आमकां अर्थ जाता. निर्गमन पुस्तकांत 14वें अध्याय 10वें तावन 13वें वाक्यांत थंयसर एक आमी घडीत पळयता. तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, पूण ताजो गुंडायसो अर्थ आमकां कळीत ना. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार तांबड्या दर्याच्या उतरणे विशयंत निर्गमन पुस्तकाच्या 14व्या अध्यायांत उल्लेख आसा. हो इस्रायलाचो लोक इजिप्तांत धांवून येता आनी धांवून येता म्हणटा आसतना फाटल्यान ते इजिप्तकार कोणें तें सांगिल्लें रायान, वसा तुमी वचून तुमच्या देवाक आराधन करा, हांव तुमकां सोडटा म्हणलो. तस्सो इजिप्ताचो राय ताज्या सैनाक हांच्या फाटल्यान धाडटा आनी हें सैन लागीं पावता. आनी ह्या वेळार आसचें तें म्हत्वाचें उतार हांवें तुवें नियाळ करी जाय. वाचलां आमी, पूण ताज्या गुंडायचो अर्थ तुमी नियाळ करा. फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतलें तें ताणें पळयलें. तीं भियान तरतरलीं आनी ताणें सर्वेस्पराक बोब मारली. ताणें मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत फोडनात म्हूण तुवें आमकां ह्या अरण्यान मोरोवंक हाडलें. आमकां इजिप्तांतलीं भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलें? आमकां आमचे इतल्याक सोड, आमी इजिप्तकाराची सेवा करतले. हांव अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावें? आमी ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तकाराची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. हांगासर एक पळया, लगभग 6 लाख लोक आसलो पवित्र पुस्तकांत उल्लेख आसा. आनी हो लोक कितें करता म्हणटा म्हजे लागीं, पळय फाटल्यान फारावाचें सैन आसा, मुखल्यान दर्यो आसा. आमी आतां कितें करचें?
मोराजेस आनी खंयसर मोराज ह्या जाग्यार आमी मरोंक आसा. ताजे बदलाक आमी गुलाम म्हूण जाता आसले हांव. आनी उलोवचें सत गी खंडीत सत. कित्याक सत? मुखल्यान दर्यो आसा, फाटल्यान सैन आसा, वचोंक खंय दिसता आसतना आनी तें तांणी उलोवच्या प्रकार आनी 16 लाखांनी पळोवच्या प्रकार तें सत. आतां थंयसर आसलो मोइजे, तो कितें जावन आसलो? पवित्रात्म्यान अभिशेक जाल्लो व्यक्ती जावन आसा. आनी त्या देखून ह्या मनशाची दिश्ट विभिन्न तरान जावन आसली. 16 लाख लोकांचो दिश्ट एका तरान तर हांगासर असो एकलोच व्यक्ती तरी पूण ताची दिश्ट ती विभिन्न जावन आसली. तो कितें म्हणटा पळयात 13 वाक्यान, मोइजेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्परो आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. आतां पळया, 16 लाख लोक सांगता ना आमी मरता, आमकां कित्याक हाडलें? कालें केलें म्हणून. जर तर तांणी एक फातोर म्हणी 16 लाख लोकांनी एकल्यान एक फातोर उडयलो जाल्यार व्हडलो एक दोंगर उरतो जातो मोइजेच्या आंगा वयर. तरी पूण मोइजे सांगता, भियेनाकात, तुमकां सोडोवचे खातीर सर्वेस्पर कितें करतलो म्हूण पळया. म्हळ्यार ह्या लोकाच्या दृश्टे प्रमाणे कितें सत आसा तें सत तो मानून घेना. संवसारीक रितीर तें सत वयतरी तें संपूर्ण सत न्ही आसलें. संपूर्ण सत खंयचें म्हळ्यार मोइजेक अभिशिक्त जाल्ल्या वरवीं ताका दिश्ट आसली आपणाचो सर्वेस्परो ह्या उदकांतल्यान म्हाका पाशार जावचे बरी वाट करून दिता म्हणून. मोइजेक वाट दिसतली, 16 लाख लोकांक वाट दिसना. तांणी सामान्य तरान कितें जाता, आमी आमच्या दिसपडत्या जिवनांत कितें करता, मेजॉरिटी लोक कितें सांगता ताच्या फाटल्यान आमी येता. मस्त जाण आमी दोऱ्यार बसता आनी खंयच्या कुशीन मेजॉरिटी आसा त्या कुशीन उरता. मायनॉरिटी खंय उणें आसात लोक या कितें एकलो वा 2 लोक सांगता तें आमी गण्य करना. कित्याक? आमकांय मनशांक जाल्यार एका मनशाक बी आसा. पूण अभिशिक्त जाल्लो व्यक्ती, पवित्रात्म्यान बरयल्लो व्यक्ती, ताजी दिश्ट ताजी विभिन्न जावन आसा. त्या देखून मोइजे कितें देखता वो 16 लाख लोक देखूंक शकना. आनी कितें 16 लाख देखता तरी वो मोइजे एकलोच मुखार रावन सांगता, भियेनाकात, सर्वेस्पर देवास कांय म्हणी करता. कित्याक? ताका दैवीक अभिशेक, पवित्रात्म्याचे अभिशेकपण आशिल्ल्यान तो दर्यांतल्यानी वाट पळयता. हें जावन आसा मोगाचें न्हू. पवित्रात्मो मनशाचेर सक्रीय तरान क्रियाळ तरान आशिल्ल्या वेळार घडची घडिता. हांगासर आसा येदो व्हडल्या संख्येचो 16 लाख लोक आसल्यारय तो भियान थरथरता. हांगासर आसा एकलो व्यक्ती, तो एकलोच तरी येदे व्हडलें सैन इजिप्तकारांचे फाटल्यान येता तरी हांगा इस्रायलकार ताजे विशयेन शीण उलोवन आसा तरी तो भियेना. हें जावन आसा पवित्रात्म्याचें अभिशेकपणाचें प्रयोजन. त्या देखून मुखार कितें घडटा हांव तूं जाणाव, सर्वेस्पर देव तो दर्यो उक्तो करून थंयसर लोकांक वाट करून दिता आनी लोक शबीतान पास जाता. आनी जे सैन कितें इजिप्ताचें आसा तें फाटल्यान धांवडावन येता आनी ते मरता. हें आमी सगळ्यांक हें आमकां जाणा आसचे विशयी. त्या देखून जें कितें सामान्य लोक
मुझे आणि तुझ्या बोवारी असो व्यक्ती पळयता आनी ते सत म्हणून जायते उलोवंक पुरो पूण तूं जर तर अभिषेक जालाय तर तूं जर तर पवित्रात्म्याची सकत क्रियाळ आसा सर तुजी दिश्ट हेरां लोकां बरी आसची ना तुजी दिश्ट ती विभिन्न जावन आसा न्हू थंयसर तुका कितेंय कळटा ना आमकां संपूर्ण सत दुसरें जावन आसा म्हणून आमकां अर्ज जाता आनी आमकां धैर्यान जियोंक करपा लागता. आनी एक उदाहरण दिता ही तुमकां आमकां सगळ्यांक एक घटन गुत्त आसा पूण हाचे फाटलें सत आमी अर्थ करी जाय. सांजुआंवच्या 11व्या अध्यायांत थंयसर आमी एक घटन पळयता आनी तें जावन आसा लाजरसाक जिवंत करच्या विशयांत. आमी हर एकलीं जाणां जेजून लाजरसाक जिवंत केलें म्हणून. आतां कशें जालें तें घडीत एक घडी तुमी पळयशात जाल्यार लाजरस मरता मरोवन थोडे दीस जातात आनी जेजू थंयसर येता. मोरी आनी मार्ता तांकां मोगाची मोरयेन आनी मार्ता मोगाची जाल्ल्यान खंडी जावनी तांणी जायतीं अजापां जेजू विशयांत पळयल्यांत मुस्त जाणां गूण केले तांकां गुत्त आसा मुस्तो अजापां करता म्हूण गुत्त आसा बरो शिकोवपी म्हूण गुत्त आसा पुरो गुत्त आसा. तरी पूण तीं कितें म्हणटात पळया 32ನೇ वाक्य जुआंवच्या 11व्या अध्यायान 32ನೇ वाक्य. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण जातलो. लौकीक तरान ती पळयता सामान्य दृश्टीन ती पळयता आनी म्हणटा तुवें साबार पिढी आसतना गूण केलें. कशें गूण केलें ते जीव आसले त्या ते गूण जाल्यात. साबार तरेचें बरेंपण तुवें केलें हांगा अस्तित्वांत आशिल्लें त्या कितें तें जालां पूण हांगासर आसा म्हजो भाव तो मरोवन मोडें जावन गेला आनी खालें आसा कांय करूंक शकना हांव. तिणें सांगच्यान सत आसा तिणें सांगच्यांत सत आसा पूण तें संपूर्ण सत न्हय. हांगासर आसा जेजू क्रिस्त आमी जाणाव क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो या अभिशिक्त. आतां माखलोलो कितें म्हणटा पळया माखलोलो म्हणटा ही दृश्टीर तूं पळय नाका तुका तें सत म्हूण बगोवंक पुरो पूण जेजू म्हणटा थंयसर मोत मरण वाक्यांत ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडटा तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोमयान येवन म्हळें सोम्या येवन पळय म्हूण ताणें जाप दिली. जेजू रडलो तवळ जुदेव म्हणाले हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुड्ड्याचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. हांगासर जेजू इसारता खंय सरला आनी थंयसर आसलो लोक आमी मुखल्या वाक्यान आमी पळयलां ताणें शिला पेल्यान काड म्हूण जेजून म्हणटाना जेजून म्हळें ती शिला पेल्यान काडा. मरण पावल्याची भयण मार्ता म्हणाली सोम्या तो मरोवन 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडली आसतली. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनीस जाल्यार देवाची महिमा देखतली. म्हळ्यार हांगासर सगळो अभिशिक्त व्यक्ती ताची दिश्ट सामान्य लोकांची दिश्ट न्ही ताची दिश्ट सांगता की वो व्यक्ती जिवंत जाता वो व्यक्ती जिवंत जाता म्हणून ताका कळीत आसलें. देखून जेजू म्हणटा शिळा उक्ती करा. मार्था म्हणटा 4 दीस जाले येदोळच कूड कुसोवन आसतली. थंय सत पूण तें संपूर्ण सत न्हय. संपूर्ण सत मागलेल्या गुत्त आसलें अभिशिक्त जेजू क्रिस्ता गुत्त आसलें त्या देखून तो म्हणटा शिळा लोळया. आनी मागीर आमी जाणाव जेजू ताका मेल्ल्या लाजराक जिवंत उठयता म्हणलें आमी जाणाव. त्या देखून मोगाचें न्हू
सत दुसरें संपूर्ण सत दुसऱ्यांचं. ह्या देळा मनीस अभिषिक्त जाता, त्या देळा संपूर्ण सताक तो जाणा जाता आणि भियेन आसतना धैर्यान तो जियेता. आज आमचे लोकांचे जीवन कष्टाचें जालां, मुखार वचोंक आयकना. मस्त जाण आमी रडटा, देवा कितें करचें, कालें करचें, अशें घडीत दिसता, तशें घडीत दिसता. सगळें आकाशच आमच्या माथ्यार पडल्या बरी थोडी घटना आमच्या मुखार आसतात. तरी पूण जर तर आत्म्याचें अभिषेकपण आसा तर आमचें जीवन सुलभान मुखार येता. एक उदाहरण दिता. एक कार आसा म्हूण चिंतया. आमकां कार सगळ्यांक वताच कार आसा, एक बस आसा. जर तर ड्रायव्हिंग तसलो मनीस आसल्यार तो कार स्टार्ट करणं, कार ड्रायव्ह करणं कितले पयशे वचोंक शकता. बस गुत आसलो, बस स्टार्ट करता आनी कितले पयशे वचोंक शकता. जर तर ड्रायव्हिंग गुतू ना, थंयसर आसलो लोकांनी कितें करीचें, तें कार लोटीचें, या बस लोटीचें, लोटून मुखार व्हरीचें. कितले त्रास आसात मोगाच्यान. एक कार इतलेशे पयस लोटून वचोंक कितले जण जाय, एक बस इतलेशे मुखार वचोंक कितले जण जाय. आनी तितलें केल्यार इल्लेशें करता आसतना मनीस पुरासणेन थकता. त्या देखून जीवन मनशाचें सुगमयन वचचें तर मनशाक पवित्रत्व क्रियाळ तरान थंयसर वावर करता तर ड्रायव्हिंग गुत आसले बरी जीवन आमचें फास्ट कितले पयशे आमकां वचोंक जाता मोगाच्यान. त्या देखून आमकां आत्मीक अभिषेक पण गरजेचें. देखून जेजू म्हणटा पवित्रत्व हांव तुमकां दिता, पवित्रत्व तुमकां आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सता करून पावयता. जेजून मुस्त पिडेस्तांक पळयलें, मुस्त पिडेस्तांक पळयलें, मुस्त जाणांक गूण केलें. ताणें कांय वखाद दिवना, उडास दवरा. अभिषिक्त जेजू जावन आसलो देखून ताणें वखाद दिवना. बगार ताच्या अभिषेकपणाच्या सक्तेन थंयसर लोकांक गेलें, उठ तुजें हांतरूण घे आनी वच. 38 वर्सां जावन त्या थळ्या सायडीन आशिल्ल्या व्यक्तीक तो म्हणटा उठ आनी तुजें हांतरूण घेवन तूं वच. खोटकाराक म्हणटा धर हांव तुका नितळ करता, तूं वच. केप्यांक बेऱ्यांक म्हणटा हांव तुजें कानां पडटां, तुका कान आयकतले, वच. खंयसर आसचें व्यत्यास तें. जेजू क्रिस्त थंय अभिषेकपण बळादीक मापान आशिल्ल्यान जीवन सुगमायर वचोंक मस्त लोकांक जीवन ताणें सुगम केलें आनी ताका बरेंपण करूंक शकलो. त्या देखून मोगाच्यान उडास दवरया. अभिषेकपण पवित्रत्म्याचें आमकां मस्त गरज आसा. लौकीक तुजे कडेन साबार संगती आसूंक पुरो आनी ते लौकीक तुजे कडेन साबार संगती आसल्यार तुका त्या त्या जाग्यांनी मान मर्याद गौरव मेळोवंक पुरो. पूण जर तर तुजे थंय आत्मीक अभिषेकपण आसा, तूं खंयसर गेल्यार तुका मान आनी गौरव मेळटा. एक हांगासर आसचो व्हडलो एक राजकीय फुडारी जावंक पुरो तो. ह्या लोकल ह्या एरियांत तो व्हडलो मनीस. हांगा तावन दिल्ली गेल्यार खंयच लागना. हांगासर आमी आसचे, आमी सांगू आमी तशें आसा अशें आसा म्हणून. जर तर आमी तमिळनाडू गेल्या, उत्तर प्रदेशाक गेला, आमी कोण? आमचे कडेन पयशे आसा जावंक पुरो, आमचे कडेन हांगा इल्लो गौरव आमी कितें आसा म्हणटा जावंक पुरो, पूण खंयच ना. पूण अभिषिक्त व्यक्ती तो खंयसर गेल्यार ताका मान मर्याद आनी गौरव मेळटा. साबार लाखांनी लोक आसल्यार तो एक व्यक्ती विभिन्न जावन आसता. जुजे जाकोबाचो पूत खंयसर गेल्यार ताका मान मर्याद गौरव मेळटली. ताका पोट्टू बायंत गेलो, ताका काण विकलो, त्या व्यापारस्तांनी ताका मान मर्याद गौरव दिली. खंयसर एका घरा वचून तो कामाक रावलो, तो घरचो धनी ताका मान मर्याद गौरवान ताका सगळें कारबार पळोवंक सोडोवंक दिलें.
थंयसर ताजेर फटकेरो आरोप घालून ताका जैलाक घालो. जैलांत जैलारी आमी जाणाव ताका मान मर्याद गौरव लेखून आसलो आनी सगळ्या बंदिवानांक ह्या झुजेच्या हातान दिलो. वो झुजे थंयसर बंदीत आसल्यार सगळ्यांच्या सामान्य लोकांच्या दृश्टेर जैलांत असतो व्यक्ती तरी रायाक सोपण वेळ्ळ्या वेळार राय समेत ताका आपोवंक लायता आनी ताजे विशयी विचारता, म्हाका हें स्वप्नाचो अर्थ सांग. तुका इतलें दिता, मर्याद दिवन ताका गौरवान ताका आपयतात आनी ताका गौरव दिवन सांगतात. ताजे ते आसचे अभिषेकपणा वरवीं ताका स्वप्नाचो अर्थ समज सांगूंक जाता आनी तो इजिप्त तसो राय जाता. केवल कारण कितें? ताचे ते असलें अभिषेकपण. तो जल्मल्ल्या त्या गांवांत नातुरलो, खंयसर की ताका विकल्ले त्या जाग्यार नातुरलो, खंयसर तो एका जाग्याक वलो थंयसर ताका खाण वेलें, खंय 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 वेलें. पूण खंयसर वेल्यार तो अभिषिक्त व्यक्ती देखून सर्वेस्पराचे ताका सरे कडेन ताका मानान आनी गौरवांत लेखूंक धरल्या मोगाच्यान. थोडे फावटी अभिषेक्त व्यक्ती सर्वेस्पराची खुशी लेगून बदलूंक शकतात. आमी पळयता सुंदर दरवाट्यार पेद्रू थंयसर येता आसतना थंयसर आसलो दरवाट्यार लागीं आसलो तो इसारता, थोंटो सांगता, म्हाका कांय म्हणी भीक मेळत म्हण तो पळयता. पूण पेद्रू सांगता, म्हजे लागीं धन दिरवें ना, म्हजे लागीं धन दिरवें ना, पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें तुका हांव दितां. आनीक ताचे लागीं आशिल्लें एनॉयंटींग, पवित्रत्म्याचें अभिषेकपण. आनी तो म्हणटा त्या अभिषेकपण ताचे ते आशिल्ल्या म्हणटा उठ आनी चल म्हणटा. आनी तक्षणच तो व्यक्ती उठता, चलता आनी त्या देवळा भितर येता. खंयचेय ह्या संवसारांत जें कितें आसता देवाच्या कुशे प्रमाणें जावचें मोगाच्यान. जर तर तो थोंटो इतले वर्सान थोंटो जावन आसलो जाल्यार देवाची ती कुशी जावन आसली. जर तर तो थोंटो जावन आसल्या व्यक्तीक ताजी देवाची कुशीच बदलाची जाल्यार ह्या अभिषेकपणाच्या त्या सक्तीन तो केदाळ्याक उतार उलयता, सर्वेस्पर देव ते उतार थीर करता आनी आपली आपली चिंता आपले बदलयता आनी ताका ताका भितर येवंक ताका क्षमा ताका भितर येवंक अवकाश दिता मोगाच्यान. असले सबार घडीत आमी वांजेलांत पळयता, सबार घडीता. मुस्तू कडेन जावं बरो कोटकार आसले ती देवाची कुशी आसून जावचें. हर एके संवसारांत कितें घडटा देवाचे कुशी आसून जावचें. पूण केदाळा एकलो अभिषिक्त व्यक्ती असो न्हू, एकेतेंक सांगता तर तक्षण त्या उतराक सर्वेस्पर देव तें उतार थीर करता, मन बदलिता आनी त्या व्यक्तीक गूण करता की बरें करता की आनी कितें पुरो जाता. त्या देखून उडास दवरसाय आमी अभिषेकपण आमकां मस्त गरजेचें. सत आनी संपूर्ण सताचें आमकां गरजेचें. गोलियात बालिश्ठ व्यक्ती जायत्या जाणांक चलयलो, कोणेंय ताका मुखार घालूंक जायना म्हूण सगळो संवसार सगळो लोक ताका सांगून आसलो. पूण दावीद तो थंयसर उंडो दिवंक ताज्या भावांक गेल्लो तो पळयता. थंयसर ताजे अवतार त्या गोलियाताचे पळयता आनी हे भाव म्हणटात, तूं हांगासर झुजाच्या तळाक कितें आयलोय? तूं केदोय व्हडलो गोवळी जा, थंयसर तूं वागाक जाल्यार मार, पूण हांगा झुजाच्या तळार तूं कोण आयले, कितें आयलोय? रागार पेटतात ते. पूण दावीद म्हणटा, तो कोण म्हण तो इसारन सर्वेस्पराच्या विरोध आसा देखून तो कोण म्हणटा. ओ दावीद कोण आसलो? ओ दावीद एक सामान्य गोवळी जावन आसलो आमी जाणाव. आनी हाका सामुएल अभिषेकपण करता. ह्या अभिषेकपणाच्या बळान तो राया कडेन येता, साऊल राया कडेन येता आनी म्हणटा, हांव त्या गोलयेता लागीं झुजता. आनी राय पळयता, वयरतावन पोंदा पळयता, एक सामान्य व्यक्ती तुजे कडेन काले आसा, एक काबें काडून आनी एक पातोर काडून आयला. शिशी अशें वचूंक जायना, तुवें झुजाचीं उस्तरां घाली जाय, तुज्या झुजाचीं हातरां जाय जाय. ओ म्हणटा, नाका ना ना जायना, तुवें झूज जायचें जाल्यार झुजा कडेन वचत जाल्यार झुजाचीं हातरां जायचें, झुजाचें उस्तूर जायचें आनी ताका घालतात, झुजाच्या हातरां दितात. पूण हें संवसारीक दृश्टेन, लोकांची दृश्टेन तें पुरा गरज. पूण अभिषिक्ताक हें खंयचेंय गरज ना. आनी काडलें तीं उस्तरां आनी खालीच हो खाबें काडून येता आनी एका खाब्यांत एका पत्रांत ते देंवडल्या कोणाय की सोलोवंक जायनातल्या संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे
त्या मनशाक सोडूंकच जायना म्हटल्या एका व्यक्तीक एका फातरान तो जिवेशी मारता. खंयच्यान ताका साध्य जालें मोगाचें ताका साध्य जालें ताजें तें आसचें अभिशेकपणा वरवीं तें ताका साध्य जावंक पावलें. त्या देखून हें अभिशेकपण म्हणटा कितें आव्हान तूं म्हणटा मोगाचें न्हू तें अभिशेकपण मुस्तू मनशाक गरजेचें. तें मनशाक धैर्यान ह्या संवसारान जियोवन एक विभिन्न तरान ताका पळोवंक आमकां खूब करता. त्या देखून आज हांव तुमकां सक्कडे जें कितें हांगासर माध्यमा मुखांतर हांगासर आसा आयकतात हर एकल्यांकी तुमकां हांव आज सांगूंक आशेता मोगाचें न्हू. व्यत्यास तुमी जाणा जाया सत दुसरें संपूर्ण सत दुसरें. रक्तमसाच्या दोळ्या प्रकार तुमकां सत म्हूण दिसोंक पुरो पूण तें संपूर्ण सत न्हय. संपूर्ण सत पवित्र आत्म्यान अभिषेक जाल्ल्या व्यक्तीक मात्र तें गुप्त आसचें. त्या देखून मुस्तमुटी आमी हांगासर संवसारांत उलयतना तें सत हें सत म्हूण आमी एकामेकाक झगडटा पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सत तें संपूर्ण सत दुसरेंच. त्या देखून बऱ्या उतरां म्हणटा पवित्र आत्मो कितलें बरें सांगता बरें सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्तीन खंयच उलोवचोना आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय घडच्यो आसात त्यो संगते तुमकां कळयतल्यो. मुखार कितें घडटा हें कळटा. त्या देखून आस्तावन ह्या नव्या वर्सा 2026 वर्सा कितें हांवें तुवें सर्वेस्पर लागीं मागोवंक जाय. सर्वेस्पर लागीं मागया आमी सर्वेस्परा म्हाका एक अभिषिक्त व्यक्ती कर. पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी फळांनी आनी तांच्या विविध कितें कॅरिझम्स आसात फ्रुट्स आसात गिफ्ट्स आसात तातूंत सगळ्यांनी आमकां बरसोवया. म्हाका एक अभिषिक्त व्यक्ती ह्या वर्सा कर. ह्या मुखांतर म्हजें जिवन सुलभान जिवंक ह्या मुखांतर हेरांचें जिवन सुलभान जिवोवचें बरें करूंक म्हाका तूं उपयोग कर. सोम्या म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागया आनीक मुखलें आराधनार संपूर्ण आमच्या काळजान आमी भाग घेवया. आमीन. जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका हे सोडवून दारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका हे सोडवून दारा उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवन आसाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो
उंड्या रोपार खरोच जेजू आमचे मदें आजार आसा. तसोच दैवीक मोग ह्या सक्रामेंतांत आमचे थंय वाळून आसा. ताच्या कुरपेन आमकां तो नेटोवन आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिफात तो आमचे सांगात आसून तसो सांगात आमकां दिता. आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आमच्या मोगान भरलेलो सोमी आमकां सांगत दिवचो इम्मानुएल देव आमचे सांगता. परत आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तर ह्या सोमयाक आमी अनुभव करया. ताचें हजारपण आमी वळखून घेवया. उंड्या रोपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या ताका आमी आराधन करया, नमन करया, स्तुती आमी करया. उंड्या रोपार तूं लेपून आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रोपार तूं लेपून आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपेन सागोरा आराधन तुका. सोडवंदारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विने ना कोण आमकां दुसरो. सोमया जेजू तूं गवळी बरो. तुंच आमच्या जिणयेचो एकच तारो. आमचो आसरो, आमचे भद्र आसरो, आमचे जिविताचे कडाप सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. ताचे विने आमकां कोणूच दुसरो आसरो ना. आमची संपूर्ण पातयेनी आमचो संपूर्ण विश्वास ताचेर एकल्यार मात्र तो एकलो मात्र आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. आनी परत ताचे सिसांग म्हणली उतरां तो आमकांय म्हणटा, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. आमकां हर एक फावटी म्हणचो आमचो तारो, आमचे जिविताचो आसरो, आमचे बोळ, आमचे जिवीत चलोवन वचो बरो गवळी सोमी आमच्या मुखार आसा. खरोच ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आजार आसा. ताचें हजारपण आमी भोगता आसतना त्या सोमयाक आमच्या काल जमान्यांत हांव सांगया, सोमया तूं एकलो मात्र म्हजो आसरो, तूं म्हज्या जिणयेचो एकलो मात्र तारो, म्हजें सगळें जिवीत चलोवन वचो धनी तूं एकलो मात्र म्हणलें आमी काल जाणटावन वळखून घेवया. आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमन करया, स्तुती करया. आमकांच त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तुंच आमचे जिणेचो एकच तारो. सोम्या जेजू तूं गवळे बरो, तुंच आमचे जिणेचो एकच तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा
Hallelujah. तुम्ही जिसू या बहु पवित्र साक्रामेंतांत परत खरोच आजार आसा तुझे हजरपण आमी बघून आसा वो पवित्र वेळ तुवें आमकां दिल्लो इसमिया या पवित्र साक्रामेंतांत हांव तुझे जिवीत आमचे थंय वाळून आसाय तुझी कृपा आमच्या जिविताक वांटोवन आसाय तुझे जिवीत आमकां हर एक लागीं दिवन आसाय सुमिया आमी तुका आराधन करता नमन करता स्तुती करता तूं आमचो खरो देव आमचो सोडवणदार आमचे संगत आसो आमचो सोमी म्हणल्यार आमी वळखून घेता आमी तुका दिन वाचता तुजी महिमा आमी गायता आमच्या काल जमानाचे आराधन महिमा स्तुती आमी तुका भेटयता सुमिया जेजू या घडये हांगासर जमलेल्या या भाव भयणीक या माध्यमा मारिफात विविध गावात जाग्यात या आराधनान वांटेले जावच्या हर एका भावंडाक तुझ्या पांयां तळा समर्पण करता सुमिया जेजू तुझे काकुलत वाळय तुझे कृपा वाळय सुमिया तुझ्या कृपे देण्याने तांकां नेटय बर मन सुमिया तुझे कडेन परत मागता ताका बळ भलायकी दी मोतीक समाधान संतोष दी सगळें बरेपण तांच्या जिवितांत दी तांच्या जिविताच्या हर एका मेठांचे तुजे आशिर्वाद आवत तुझ्या कृपे बेसावांनी तांकां बर तांच्या हर एका वावराचेर बिझनेसर तांच्या कृषीचेर तांच्या जाग्याचेर तांच्या हर एका चटवटीचेर तुझे धाराळ आशिर्वादां ह्या सक्रामेंतांत वाळय म्हूण सुमिया तुजे कडेन परत मागता तुजो निरंतर सांगात दी आदार तांकां दिवन तांचे जिवीत सोलून व्हर म्हूण तुजे कडेन परत हांव सुमिया तुका जावं आराधन महिमा स्तुती होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्यां आमी बसयांक मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमतना जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या गडिताचेर आमी नियाळ करतना सर्गी बापाचो थाळो त्या पुताक आयकोंक मेळिल्लो ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. देवाच्या मोगाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसा देवाक सडीत मानवाल्लो ताचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे मांडावळी प्रमाणे बांदून हाडिल्लो सुमी हांगासर आसा मोगाचें न्हू त्या देखून तूं जुवांच्या वांजेलान आमी आयकोवची ती उतरां परत आनी परत देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो आनी ह्या पुतान ह्या संवसाराक येवन मनशा कुळाक बरें केलें आनी त्या मारिफात बापाची महिमा ताणें परगट केली आनी बापाक महिमा ताच्या हर एका चटवटीके मारिफात दिली मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तो बाप आपणाच्या पुताक वळखून घेता आनी म्हणटा वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्या 1 आनी 2 आमी वाचल्यो जाल्यार काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्याचेर एक उजवाड पांगलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. पळय देवान सगळ्या संवसाराचो सगळ्या पृथ्वेचो संतोष उल्हास सोडोवच्या खातीर ह्या संवसाराचो खरो उजवाड जावन ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी त्या मारिफात खरो संतोष खरो उल्हास सगळ्या संवसारार भरलो हर एकल्याच्या जिवितांत संतोष अनुभव करूंक उल्हास अनुभव करूंक मेळ्ळो ह्या देवाच्या पुता मारिफात देवाक सडीत मानवल्ल्या त्या पुता मारिफात मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 42 वाक्य 1 म्हणटा ओ म्हजो विंसून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोषता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो
वो मुजो विंसून काडलोलो वो सोमी जेजू क्रिस्त देवाचो सेवाक देवान विंसून काडलोलो मनशा कुळाच्या बरेपणा खातीर ह्या संवसाराक पाठयलोलो देवाचो खरो एकलोच पूत तो सोमी जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो सैमान तो देव, तरी त्या देव संपणाक लबदोन रावलो ना. तो देव तर त्या ओडपणाक त्या महिमेक त्या पदवेक लबदोन रावलो ना. कलतो जालो, विधेय जालो, मनशा रूप गेलें, मनशा सांगाता जियोंक आयिल्लो आनी मनशा पर्यंत तो जियेलो. हर एकल्याकी वळखालो, हर एकल्याकी ताणें बरें केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन सगळ्या मनशा कुळाची बाचावी केल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा. आनी त्या जेजून गेत्सेमनी मळ्यांत म्हणलीं तीं उतरां, बापा मुजी खुशी नाही तुझी खुशी जावं, बापा मुजी खुशी नाही तुझी खुशी जावं. आनी ताच्या सगळ्या जिवितांत खवणे तावन कुर्सा पर्यंत जल्मल्ले त्या घडये तावन निमाणे घडये पर्यंत देवाच्या कुशेक खालती मान घालो, देवाच्या कुशेक विधेय जालो, देवाची खुशी आपणाची खुशी जावन घेतलो. सोमी आमचे मुखार आसा. हो खरो देवाचो पूत आमचो सोमी मनशा कुळाचो सोडवणदार आमचे संगात आसा. आमकां हर एकल्यागे पळयता, आमचेर हर एकल्याचेर ताची कृपा देणी ओतून आसा, ताच्या सक्तेन आमकां अभिशेक करना आसा. तर त्या सोमया मुखार आमी आसा, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमान करया. एक घडी आमी सगळां आमच्या दोळे धांपिया, सगळां आमी दोळे धांपिया. सोमया मुखार आमी आसा, ताचे हजरपण आमी वळखून घेवया. ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच तो हजर आसा मोगाचेनो, खरोच नीज तो हजर आसा. हें सत जावन आसा, हें सत जावन आसा, कित्याक तो जिवंत देव आमचे खातीर हजर आसो. ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार आमकां ताचें दर्शन दिव परत हजर आसा. तर त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमान करया, स्तुती करया. तुमची जबाब महिमा तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू. महिमा तुका सोमया जेसू, या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसया. महिमा तुका सोमया जेसू, तू मनशा सांगाता आपणाक वळखून घेतल्या, महिमा तुका सोमया जेसू, मनशाची जतन केल्ल्या, महिमा तुका सोमया जेसू, मनशाची सोडवण करूंक बाचावी करूंक ह्या संवसाराक आयिल्ल्या, महिमा तुका सोमया जेसू, सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेल्ल्या, महिमा तुका सोमया जेसू, उलो मारतना आयकोवच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, विविध साक्रामेंता मारिपात आमकां आत्मीक घटाय दिवच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, एवकरिस्त मारिपात तुज्यात मासान आनी रक्तान आमकां पोसच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, दिसपत्या आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमकां आदार दिवच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, आमची पिडा शिडा सोसूंक कृपा दिवच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, विविध पिडे शिडेतावन सुडका दिवच्या दैवीक वैजा, महिमा तुका सोमया जेसू, आमच्या संगता निरंतरी पैन करच्या, महिमा तुका सोमया जेसू, 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 महिमा तुका सोमया जेसू. महिमा तुका सोमया जेसू. तर यस सोमयाक आमी आराधन करून गव्या गीत आराधना नमना पान नंबर 30. सगळां एक घडीभर आमी उबे रावया. आमच्या खाल जमान्यांत हांव सोमयाक आराधन करया, नमान करया. हें गीत आमी गावया. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना.
आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागराने नागी हे आ करुणेय तोरलुनी बंदी है करुणा सागर नागे आ करुणेय तोरलुनी बंदी है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्तियुनी नागी है ಆದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Hallelujah, 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 hallelujah. Hargantuka sumyan Jesus, vandantuka sumyan Jesus, mahimantuka sumyan Jesus, stutituka sumyan Jesus, pranipatuka sumyan Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Shal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 a. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसूया. मग जेजूच्या पवित्र स्नान वेळार
जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतास आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. एक देवाचो पवित्र आत्मो, देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. पवित्र आत्मो जेजूचेर देवलो मोगाचेनो. पवित्र आत्मेच्या सक्तेन तो भरलो, पवित्र आत्मेच्या कृपेन तो भरलो, पवित्र आत्मेच्या सक्तेन त्या घडये तो अभिषेक जालो मोगाळ भवन आनी भयणीनो. वो आत्मो त्रिदा दिसो तिसरो जन देवा सांगत आसलो. देवाचो तो भाग्यवंत पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता आनी जेजूक अभिषेक करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्याही कॅरिझमॅटीक मागण्या वेळार खंयच्याय सुवातेचे जावंक पुरो मोगाचेनो आमी नीज काळजांतावन मागणे करतना, आराधन करतना, स्तुती गायतना मोगाचेनो खरेपणी पवित्र आत्म्याची सखत अजुनी वालता मोगाचेनो. पवित्र आत्म्याची कृपा वालता आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जायतें बरेंपण करता, आजापां अद्भुतां करता मोगाचेनो. हांवें मस्तपटी सांगलें आयकलां मोगाचेनो. मागण्याच्या सुवातेक आयलेल्या वेळार तांणी म्हणजे नीज जावन हांगासर पवित्र आत्म्याची सकत वाडली, पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव केले, पवित्र आत्म्याची कृपा वाडली म्हणून मस्त जाणां म्हणटात मोगाचें. आनी आज हें खरें जावन आसा. आयचो संवसार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचो संवसार, पवित्र आत्म्याच्या कृपेचो संवसार जावन आसा मोगाचेनो. आनी आज पवित्र आत्मो बळादीक तरान आजार आसा. तोच पवित्र आत्मो जेजूचे देवलो आज बळादीक तरान आमचे सांगता, आमचे मदें हो पवित्र आत्मो आसा मोगाचेनो. आनी पवित्र आत्मो आपणाचें मिसांव करनासा, आपणाचो वावर करनासा आनी आमकां हरी एकल्याक एका लेकान पवित्र करनासा मोगाचेनो. आमी मुळाव्या दोतोरने शिकयल्लें देव बाप रचणार, देवपूत सोडवंदार आनी पवित्र आत्मो पवित्र करणार, सॅन्क्टिफाईंग आमकां हरी एकल्याक पवित्र करता, अभिषेक करता मोगाचेनो. ताच्या कृपेन भरता, बिकॉज ही इज द सॅन्क्टिफायर. आमकां अभिषेक करता हो पवित्र आत्मो अजुनी बळादीक तरान मोगाचेनो. हें सत जावन आसा. परन्यासोल्ल्यांत न्यायकर्त पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 6 आमी पळयलें जाल्यार समसाव ताच्या आवय बापाय सांगता तिमणाक त्या जाग्याक आयलेल्या वेळार एक थारून सेव गोरोज मारन ताचे सशें आयलें. एक तरणे सेव गोरोज मारन ताचे सवय आयलें. तें घडीत आनी तवळ वाक्य 6 म्हणटा, पूण सर्वेस्पराचो आत्मो सामसावाचेर आयलो आनी ताचे कडेन कसलेंच आतेर नातलें जाल्यार ताणें त्या शिवाक एका बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात ते परी चिरून घालें. पळय, ताचे थंय आतेर नातलें सामसावा कडेन. एक तरणे शिव गोरोजमान ताका लागीं आयलें आनी ताणें एका बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात. म्हळ्यार बकऱ्या पिला आमकां कळीत आसा तें कांय मासूम, ताचे थंय खंयचेय क्रूरपण ना. एका बकऱ्या पिला थंय क्रूरपण ना, तें मासूम आमी आपयताना येता. आनी तस जाल्यार एका बकऱ्या पिलाक जीवेशी मारतल्या बरी ताणें मारन चिरून घालें सामसावान. तर कुरपा खंय तावन, सकत खंय तावन. आनी त्या देखून 6 वाक्याचें सुरवेलें उतार म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो सामसावाचेर आयलो. सर्वेस्पराचो आत्मो सामसावाचेर आयलो. तोच सर्वेस्पराचो आत्मो जेजूचेर देवलो पवित्र स्नानाच्या वेळार. आनी तोच आत्मो सामसावाचेर देवलो आनी सामसावान तें करूंक शकलो मोगाचेनो. त्या देखून आमी एकली आमच्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा त्यात पवित्र आत्म्यान अभिषेक केल्या हांव मोगाचेनो. आनी त्या देखून आमचे थंय ती सकत आसा, आमचे थंय ती कृपा आसा. जर तर सामसावान तें करूंक शकला जाल्यार आज आमी त्यात पवित्र आत्म्याच्या कृपेन असलें बरें काम आमी करूंक शकता मोगाचेनो. कित्याक पवित्र आत्मो बळादीक तरान आमचेर आसा. त्या देखून सामुएलाचो 2 पुस्तक अध्याय 23 वाक्य 2 म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे उदेशी उलयता. ताचें उतार म्हजे जिबेर आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे उदेशी उलयता. त्या देखून हांवें उलोवचें न्ही, सर्वेस्पराचो आत्मो. त्या देखून जेजून ताच्या सिसांक म्हणलें, तुमकां धर्न त्या अधिकाऱ्या मुखार उबें करतलें आनी त्या कडेन तुमी खंत करनाकात. तुमकां कितें उलयचें, कशें उलयचें त्या घडये ती तुमकां सकत मेळटा, खुरपा मेळटा म्हणून. कित्याक पवित्र आत्म्याक ताणें बसयल्लो मजतदार जावन.
पवित्रात्म्या ताणें पाटयिल्लो आनी जेजून म्हणलें तुमी भियेनाकात, त्या घडये कितें उलयजे, कशें उलयजे, कितें पूण करीजे, तुमकां ती करपा मेळटली, सकत मेळटली म्हण जेजून तें प्रभात जेजून सांगलें उतरां मोगाचें न्हू तें सत जावन आसा. त्या देखून पवित्रात्मो आमचे उद्देश उलयता, ताचें उतार आमचे जिबेर आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 1:8 म्हणटा, आपोस्तलांक म्हणली उतरां, पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें, उपरांत जेरुजलेमान सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथांत पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात, तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. कित्याक पवित्रात्मो तुमचेर येतलो, तुमकां बळ दितलो. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमकां पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारिपा तो पवित्रात्मो मेळ्ळा. तिरावण्याच्या साक्रामेंता मारिपा त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमकां तिरायला मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून बिस्ताईबान आमकां क्रिस्म दिताना कितें म्हणलें उतरां, घे पवित्र आत्म्याची मोरो, रिसीव द सील ऑफ द होली स्पिरीट, घे पवित्र आत्म्याची मोरो. त्या देखून त्या क्रिस्माच्या साक्रामेंता दिसा त्या पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर मारल्या आनी आमी देवाची जावन आमी त्या दिसा मागल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी आज तोच पवित्रात्मो बळादीक तरान आमच्या सांगात आसा. पवित्रात्म्याचें बळ, पवित्रात्म्याची कृपा आमचेर आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. आमकां हर एकल्यागे अभिशेक केल्लो तोच पवित्रात्मो आमचे उद्देश उलयता, आमचे उद्देश काम करता, आमचे उद्देश बरेपण करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. हें सत जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जण सांबावलो गालातकारांक बरोवन अध्याय 5:22 आनी 23 म्हणटा, आत्म्याचे फळ ये, आत्म्याचे पवित्र आत्म्याची फळां ही मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बोळेपण आनी हें पुरो आमकां मेळ्ळां मोगाचें न्हू. हें पुरो पवित्र आत्म्याची सखत पवित्र आत्म्याची देणी आमकां लाभल्यांत ह्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ह्या पवित्र आत्म्याच्या मागणे मारिपात मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी आमी दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. ह्या घडये मोगाचें न्हू आमकांत त्या सोमया मुखार आमी समर्पण करया. सोमयान पाठयल्लो तो आत्मो, देवाचो आत्मो ताचेर देवलो आनी त्या आत्म्याचें बळ कितें जेजून अनुभव केल्लें मोगाचें न्हू. त्या अरण्यांत 40 दीस 40 रात आसता आसतना, उपास करता आसतना, देव सार्थका नाचता आसतना ताचें बळ, ताचे सकत तो पवित्र आत्मो जावन आसलो. पवित्र आत्मो बळादीक तरान जेजू सांगात आसलो आनी त्या देखून जेजून ताका अनुभव केल्लो पवित्र आत्म्या एक सांगाती जावन, एक इश्ट जावन जेजू सांगात तो पवित्र आत्मो आसलो. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमकां मजतदार दिता. आनी त्या जेजून आमकां मजतदाराक दिला, पवित्र आत्म्याक दिला. तर ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे आसतना त्या जेजू कडेन म्हणया, परत तुजो पवित्र आत्मो आमचेर वत. पवित्र आत्म्यात आमकां हर एकल्याक अभिशेक कर. आमच्या दिसपते जिवितांत आमचे जिबे मारिपात पवित्र आत्म्या सक्तेन तूं उलय, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बर आमी बरें करूंक आमकां आदार दी, सांगात दी. आनी आमच्या हर एका घडये आमी पयन करन येतना, आमी वावर करतना हर एका घडये ह्या पवित्र आत्म्या मारिपात आमच्या संगता राव म्हूण सोमया कडेन आमी मागया. आनी असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वत, असल्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू. असल्या मजतदाराक बळवंत मजतदाराक आमचे बळ सकत जावन आसल्या पवित्र आत्म्या परत आमचेर वत म्हणून आमी मागता आसतना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारया. तो देव जावन आसा, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो, तो देव पवित्र आत्मो. आनी त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्या देवा थंय आमी मागया मोगाचें न्हू. सर्गींत हांव देवन ये पवित्र आत्म्या, आमचेर हर एकल्याचे देवन ये. आमकां तुज्या कृपेन बर, आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां हर एकल्याक तूं अभिशेक कर म्हूण आमी आमकांत ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेक आमी समर्पण करन हें गीत आमी गावया. पान नंबर 99. सर्गींत हांव देवन ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर. संवसारी पैणान आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी बाबसर. सर्गींत हांव देवन ये दैवीक आत्म्या, आमकां पवित्र कर म्हूण ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. आमकां मात्र न्ही, ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एकल्याचेर मोगाचें न्हू, आमच्या ह्या शाराचेर
आमच्या ह्या दियेसेचेर आमच्या बोवारी अशा आक्रिस्तांव भावंडांचेर हर एकल्याचेर त्या पवित्र आत्म्याचें येणें जावं दी, हर एकल्याक पवित्र करून दी, हर एकल्याचें मनां परिवर्तन करून दी. हो पवित्र आत्मो जेजूचेर देवून येवन ताच्या मिसावाक ताका आयतो केल्लो तसो पवित्र आत्मो आमकांय बरें करूंक आमचेय मिसाव करूंक आमकां कृपा दिवूं दी म्हूण आमी मागया. सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. संसारी पयणांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंद्राक आमी पावसर. संसारी पयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंद्राक आमी पावसर. सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोनी दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. ह्या संवसारांतलो अंधकार पातका वरवीं मेळ्ळ्यो जाल्ल्यो कुडी नितळ करच्याक, काळजा मनां धरून जाल्लीं ती मोवाळ जावच्या खातीर, माया मोगाचें जिवीत जियोवच्या खातीर, मोवाळायेन आमकां भरच्या खातीर, दयाळ्यान आमकां भरच्या खातीर, आमची जिणी शांती समाधानाची जावच्या खातीर येस दैवीक आत्म्या सर्गीतां देवोन ये, आमच्या हर एकल्याचें देवोन ये, आमच्या बोवारी देवोन ये. आमी जे कोणा खातीर मागता तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं देवोन ये म्हूण दैवीक आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका उलो मारता, आमी तुजे कडेन मागता परता. संसारांत ह्या बरला अंकार, पातका वरवीं कुडी जाला आमची मोग. संसारांत ह्या बरला अंकार, पातका वरवीं कुडी जाला आमची मोग. काळजा मोनान जाल्या धरून, माया मोगान आमकां जिवंक शिकय. काळजा मोनान जाल्या धरून, माया मोगान आमकां जिवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर, जिणी शांती समाधानेन भर. सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. मनीस रचणाराक विचारता, पातका काळोखान तो निसान पडटा, देवा थंय जो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्करांनी आमकां सदांच उलय, पवित्र जिणी जियोंक कृपा दी. तेरगो मोगाचेनो आमी कठोर जाल्लीं, आमच्या पाता पयस कन जेजू सारकें खालती बोणी जावच्याक, आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें मात न्ही, आमचें जिवीत सर्गीचें शाश्वीत जिवीत सासणीक जिवीत आमी जोडूंक आसा. तेरगून आमच्या अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आनी आमची जिणी पवित्रपणान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या पवित्र आत्म्या कडेन ह्या घडये आमी उलो मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. मोगाचें न्हू कोणी सृजनाराक विसरता, पातका काळोन तो निसन पडता. मुनी सृजनाराक विसरता, पातका काळोखान तो निसन पडता.
देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससान जिवीत लाभता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमकां सदां सुलय पविजीनी जेम शिकय अंतस्करणांनी आमकां सदां सुलय पविजीनी जेम शिकय सर्गीता देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पवित कर सर्गीता देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पवित कर संसारी भोयनांत आमच्या सर्गी वाटेंतून चलय सर्गी बंद्राक आमी पावस सर्गीता देवोन ये पवित्रत्म्या आमकां पवित कर सर्गीता देवोन ये पवित्रत्म्या आमकां पवित कर Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रत्म्या ये देवानो आमचे हर एकल्याचे देवाने जे कोणा खातीर आमी मागला जे कोणाक आमी तुका समर्पण केला हर एकल्याचेर आमच्या देवाने तुज्या सक्तेन आमकां भर तुज्या कृपेन आमकां भर आमकां हर एकल्याक बळवंत कर जशें समसावाक त्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तुवें अभिषेक केलोय बळवंत केलोय जशें त्या आपोस्तलांचेर पवित्रत्म्यान तूं देवलोय तांकां धैर्यादी केलें बळवंत तांकां केलें पवित्रत्म्यान जेजूचेर देवून आयलोय ताकाय बळवंत केलोय जेजूक ताच्या मिसावाक तुवें आयतो केलोय तर आमचेर हे पवित्रत्म्यान देवन ये आमचो मजतदार तो आमचो इश्ट तो आमचो सांगाती जावन आसाय आमच्या सांगाता राव पवित्रत्म्या आमच्या हर एकल्याची जिवीत चलोवन पवित्रत्म्या तुज्या सक्तेन आमकां बर तुज्या कृपेन आमकां बर तुज्या बळान आमकां अभिषेक कर आनी त्या मारीपाद आमचें जिवीत सदांच पवित्र कर आनी ते जिवीतून तूं चलोवन व्हर म्हूण आमी तुज्या कडेन परत हांव सुमया या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठयलेल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तुका स्तुती करता महिमा दिता पवित्रत्म्या तुकाय आराधन जावं नमन जावं महिमा जावं स्तुती जावं होगळाव जावं आता आणि सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग जनो आज जेजूच्या पवित्र स्नानाचे घडीत आमी नियाळ करतना जेजून पवित्र स्नान घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतिल्लो जेजू आपणाचें कमर बांदता मिसावाक आयतो जाता आनी आपणाचें मिसाव कितें तें परगट करता त्या सिनागोगांत आनी तें मिसाव करूंक तो फुडें चलता आनी सगळ्यांक बरें करीत तो मुखार गेलो मोगाचें धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 38 म्हणटा नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो पळय त्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो देव ताच्या सांगाता आसलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग चनो आमचोय देव आमच्या सांगात आसा आमचो देव इम्मानुएल आनी तसो देव आमकांय पवित्रत्म्याच्या सक्तेन पवित्रत्म्याच्या कृपेन आमकां भरता मोगाचनो त्या देखून आमी आमच्या मिसावाचें कमर आमी बांदूंक आसा हर एका दिसा आमकां आमच्या मिसावाक आमी समर्पण करूंक आसा आनी जेजून जें कितें बरें केलें आमी बरें करूंक अभिषेक जाल्या मोगाचनो आमी बरें करूंक वायट करूंक न्हय अन्याय करूंक न्हय
एकामेकाक दुखोवंक न्ही, आमकांय बरें करूंक बरेंपण दिवंक आमकां अभिशेक केला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचेय मिसांव सोमयाचेंत मिसांव जावन आसा. त्या देखून पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमकां ती दोड्या मिसावान, सोमयाच्या त्या याजकपणाच्या मिसावान, सोमयाच्या त्या राईपणाच्या मिसावान, सोमयाच्या त्या प्रवादपणाच्या मिसावांत आमकां अभिशेक केला. आमी सक्कड याजक जावन आसा मागलेले, आमी सक्कड प्रवादी जावन आसा मोगाच्यानो, आमी हरी एकले राय जावन आसा. ह्या ती दोड्या मिसावांत आमकां अभिशेक केला. आनी त्या देखून आज जेजूच्या मिसावाचो तो देय आमी उडासा काडलो जाल्यार लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 म्हणटा, देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक म्हाका अभिशेक केला. दणसातल्यांक सवकासाय, बंदेत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, थोंड्यांक सोलशें करचें आनी हरी एकल्याक पिडेस्तांक भलायकी दिवची, बरें करीतवेचें तें मिसांव म्हजें म्हणलें जेजू परगट करता. आनी त्या मिसावाक जेजू कामार बांदता आनी तें मिसांव घेवन जेजू फुडें वेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी जेजून हरी एकल्याक बरें केलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आज तेंच मिसांव जेजू करता मोगाचें. आज जेजू आमचो हरी एकल्याचो मोग करता, आमकां हरी एकल्याक आमच्या नांवान वळखता, आमकां परत आनी परत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरता, कृपेन आमकां भरता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. कित्याक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो जाल्यार आमचे खातीर मोगाचेनो, जर्ती करूंक न्ही, नीत करूंक न्ही, शिक्षा दिवंक न्ही मोगाचेनो, आमकां सुडका दिवच्याक, सोडवून दिवच्याक. आनी त्या देखून आमी कितलीं पातां करता, कितलें वायट करता पळयना, आमचें बरें मन पळयता. आमी पातकी म्हूण वळखतना आमकां बगसूंक सदांच तयार आसचो तो व्हरतो देव, बळवंत देव आमचो जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून ना ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಆಡುವ ಯೇಸು. त्या देखून आमचो देव तसलो आमी पातयेनी दवरलो, विश्वास दवरलो, जेजू आमचो जावन आसा मोगाच्यानो, आमच्या सांगाता आसा. जशें देव जेजू सांगात आसलो आनी आज जेजू आमच्या सांगाता बळवंतरान आसा मोगाच्यानो. आनी ताणें पाठयलेलो मजतदार पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आमच्या जिविताच्या हरी एका घडये, हरी एका पयना वेळार आमकां सांगात दिवचो तो सोमी आमच्या सांगाता आमचे मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तर आमची पातयेनी आमचो भावार्थ ताचेर आमी दवरया. इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 7 म्हणटा, भिये नाकात कित्याक हांव तुमचो देव, घबरनाकात कित्याक हांव तुमचे सवें आसा. भिये नाकात कित्याक हांव तुमचो देव, घबरनाकात कित्याक हांव तुमचे सवें आसा. आमचो देव आमी पातयेनी दवरलो, आमी विश्वास दवरलो, आमकां समर्पण केल्लो तो देव आमच्या मुखार आसा, बळवंत देव आमचो आमच्या मुखार आसा मोगाचेनो. तर हें सत वळखून घेवन ह्या देवाक आराधन करन, नमान कर, मान कर आनी ताचें प्रत्येक जावन ताचो सांगात पळोवन आमचें तें आमचोच देव इम्मानुएल आमच्या सांगात आसा. आमच्या पाताक आमकां धुवन नितळ केल्लो, आमकां सांगात दिवचो, आदार दिवचो, आमकां जिवी दिवचो सोमी आमच्या मुखार आसा म्हणलें वळखून हें गीत आमी गावया. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 126, 126. ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗೆಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ನಾ
ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಳಾಡುವ ಯೇಸು ನಾನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ಯೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ಯೇಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हांव कितलोय खोटो जाल्यार सोमी म्हणटा तूं म्हाका जाय. हांव कितलो पातकी जाल्यार म्हजे खातीर जिवीत दिल्लो सोमी आमचे मुखार ह्या भोवपवीत साक्रामेंतांत आसा. आमचे पाताक पळयना, आमचे बरें मन पळोवनसो सोमी आमचे मुखार आसा. आमचो मोग करचो सोमी आमचे मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी नमान करया, तेजें व्हडपण आमी वळखून घेवया. खालसान जावन ताका अर्गां होगळाप ताका आमी दिवया. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ಯೇಸು. आमच्या हर एका पयनार आमच्या संगत आसून आमकां राखचो. आमचें जिवीत म्हणल्यार पयना वेळा प्रत्येक जावन बसयल्ल्या गांवाक आमी पयन करतना हर एका दिसा हर एका घडये आमकां सांगात दिवचो. तशेंच ह्या संवसार म्हणल्यार पयनार आमी आसतना आमकां हर एका घडये आमच्या कुडीक कितें खाण पिवन गरज आसा हें सगळें आमकां दिवचो, वो धाकसून दिवचो. सोमी आमचे मुखार आसा. तर त्या सोमयाचें वर्तेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया, नमान करया. ನಾನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆದ್ದು ಕಾದವರೇ ಏಸು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆದ್ದು ಕಾದವರೇ ಏಸು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲಿರು ಕೈ ತುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळं आम्ही दिबी केल्या मोगाच्यानो एक घडीभर आमकांत या सोमयाच्या पांयां आमी हाडया समर्पण करया मोगाच्यानो आमचें सगळें समर्पण त्या जेजू करया पयलें आमचें सगळें कुटाम त्या जेजूच्या पांयां हाडया आमची वडिलां आमच्या कुटुंबांत आसची मलगडी प्रायवंतां पिडेस्तां जावंक पुरो ती तांचो हर एकल्याचो उडास काडया सोमयाच्या पांयां ताळत आमकां हाडया सोमयाची सकत करपा तांच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया मोगाच्यानो सोमयान तांकां आपोवच्या गूण करच्या भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर तांची जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत सांबाळच्या खातीर सोमी तांकां अभिशेक करून दी कृपेन भरून दी म्हणून ह्या आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाच्यानो परगांवांत आसतल्या आमच्या भावंडांक आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवासानांक खासदारी जोड्यांक अरी एकल्याक आमचे सगळें कुटाम सोमयाच्या पांयां आमी हाडया सोमयाच्या पांयां ह्या कडेन आमी समर्पण करया मोगाच्यानो आमचे सगळें कुटाम सोमयाची कृपा आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी म्हणून ह्या कडेन आमी मागया आमचे सगळें कुटाम आमच्या कुटुंबांतले कश्ट आमच्या कुटुंबांतले दूख आमच्या कुटुंबांतले बेजाराय आमच्या कुटुंबांतले समाजचे आमच्या कुटुंबांतली सोलवणी आमच्या कुटुंबांतले उणेपण आसा तें सगळें ह्या घडये त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाच्यानो आनी आमी गावया सगळो जेजूक समर्पिता कुशेन हांव उपसेता सदांच मोग करून ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेतां आनी सर्वस हांव दितां सगळोच म्हाका सोडवून धरा म्हज्या कुटुंबा संगी हांव समर्पितां करी म्हणून हे आमी गावया मोगाच्यानो सगळो जेजूक समर्पिता कुशेन हांव उपसेता सदांच मोग करून ताचेर पातयेवन ताचे थंय हांव जियेतां सर्वस हांव दितां सर्वस हांव दितां सगळोच म्हाका सोडवून धरा हांव समर्पिता मोगाच्यान आमचे सगळो संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर जायते कडेन झुजाची मोडां आसात झुजाचें वातावरण आसा मोगाच्यान मस्त कडेन बेंबिरांताचें वातावरण आसा गोमवाद भ्रश्टाचार आनी रक्तपात जायते कडेन चलोवन आसा ह्या सगळ्या संवसारार सोमयाच्या जल्मा मारिपात आयिल्ली शांती समाधान हाच्या संवसारार राज जावं दी आनी सोमयान जशें बरें करीत मुखार गेलो राष्ट्राच्या मुखेल्यांक हर एकल्याक अधिकारार आसलेल्यांक सोमया परी बरें करूंक बरें करीत मुखार वचूंक आनी त्या मारिपा तांकां मेळिल्लें तें ह्या जगपणाचें प्रवादपणाचें रायपणाचें मिसांव तांणी जारी करूंक सोमी हर एकल्याच्या मती उजवाद दिवन दी ताच्या कृपेन पवित्रत्व्या सक्तीन तांकां बरोवन दी म्हणून तांकां समर्पण करून आमी परत तीच उतरां आमी गावया मोगाच्यानो जेजूक समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा कुशालायस सांडटा कांगे सोम्या म्हाका सर्वस हांव दिता सर्वस हांव दिता सगळोच म्हाका सोडवून धरा हांव समर्पिता
अख्ख्या पवित्र सभेक सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया मोगाचेनो आमच्या पापा साहेबाक कार्दिनाल आर्च बिस्प याजक धर्मीक भाव भयणी अख्ख्या पवित्र सभेक सक्कड भावार्थ्यांक सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया सुमयाची पवित्र सभा सुमयान प्रारंभ केल्ली सुमयान मिसांव केल्ली सुमयान बरें केल्ली पवित्र सभा तर पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सुमयान तांकां दिल्ले मिसांव ते तिदोडे मिसांव जारी करूं बरें करीत मुखार वचोंक सुमी पवित्र सभेच्या हर एकल्याकी मतीक उजवाड दिवन दी ताच्या पवित्र सक्तीन कृपेन अभिषेक करून दी म्हणून अख्ख्या पवित्र सभेक सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया आनी सगळ्या पवित्र सभे खातीर ह्या घडी आमी समर्पण करून मागया मोगाचें सगळो जेजूक समर्पिता सोम्या म्हाका हांव दिता सक्तीन म्हाका तूं बर आशिर्वाद म्हजेर दवर सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता सगळं म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता मोगाचेनो ह्या घडये जे कोणी आमच्या लागीं मागोंक सांगला मागता म्हणून आमी कोणाक बसयला तांकां हर एकल्यागे सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया समर्पण करया प्रत्येक जण ह्या दिसांनी खाजार जाल्ल्या त्या खाजारी जोड्यांचो आमी उडास काडया मोगाचेनो जे पुरो कोणाच्या खाजारांक आमी गेल्ल्या मागता म्हणून आमी सांगला ह्या दिसांनी गिफ्ट दिवंक ना आमचे गिफ्ट तांकां दिवचे मागणे त्या देखून कोणाच्या पुरो खाजारांक गेल्या कोणाच्या पुरा काजाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जाल्यार त्या सक्कड जोड्यांचो मोतीक उडास काडया त्या सक्कड जोड्यांक सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया जे कोण काजार जावंक आसात ह्या दिसांनी त्या जोड्यां खातीर आनी आमच्या लागीं कोणें मागोवंक सांगला प्रत्येक जण पिडेंत आसच्यान पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया कश्टांत आसलेल्या दुखांत आसलेल्या प्रत्येक जण आस्पत्रांत आसलेल्या त्या भावंडां खातीर आमी मागया सुमयाची गुण करचे सकत तांच्या कुडीन वालच्या बरेपण आमकां लागच्या सुमयान तांची पिडा गुण करच्या तांची पिडा शिडा सोसूंक कृपा दिवच्या खातीर सुमया कडेन आमी मागया सुमयाच्या पांय तळ तांकां समर्पण करया सर्वस्व तांकां संपूर्ण तरान आमच्या कडेन मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला हर एकल्याक त्या नव्या खाजारी जोड्यांक खाजो जावंक त्या जोड्यांक पिडेस्तांक प्रत्येक जावं कश्टा दुखांत आसलेल्यांक अनवारांनी आसलेल्या सुलवणीन आसलेल्या हर एकल्याक सुमयाच्या पांय तळ हाडया समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें सर्व जावं दिता सर्व हांव दिता सगळो म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता ह्या घडये मोगाचें आमकांत सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया आमकां कितें कश्ट आसा दूख आसा बेजाराय आसा पिडा शिडा आसा समस्या आसात सलवणी आसा हें सगळें सुमयाच्या पांय तळ आसतना आमी करचो तो वावर मोगाचें हर एक फळादीक जावच्या खातीर आमी करचें तें बिझनेस सुमयान आशिर्वादीत करच्याक बरें बिझनेस आमकां जावच्याक मेळच्या खातीर आमी मागया आमी करच्या त्या कृशीचेर सुमयाची आशिर्वाद आमी मागया आमच्या त्या घराचेर आमच्या त्या घरा भोंवरी आसच्या त्या जाग्याचेर सुवातेर सुमयाची बेसाव आमी मागया आमी करचो तो हर एक वावर सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया आशिर्वादी जावच्या खातीर आमी मागया आमचे शिकाप त्या सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया ते शिकापी आमच्या भुरग्यांचे प्रत्येक जावन 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक PUCच्या भुरग्यांक सुमयाच्या पांय तळ हाडया तांचे शिकाप त्या बळादीक जावच्याक बरें शिकच्याक तांकां कृपा मेळच्या ह्या सकट भुरग्यांक सुमयाच्या पांय तळ समर्पण करया आमचे संगी आमच्या भुरग्यांक ह्या सकडांक समर्पण करया मोगाचें सुमयाची सगत कृपा तांच्या जिवितान वालचे खातीर परत सुमयाची आशिर्वादां बेसाव तांचेर मागून आमी गावया सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता सगळो म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता सगळो म्हाका सोडवंदार हांव
समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्यान सुमयाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता. प्रथम कंत सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करतना जे कोणा खातीर सुमयाचें बेसांव गस आसा तांकां हर एकल्याचेर सुमयाचे आशीर्वाद आमी मागया आनी हें बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. Ideavoda sacramenta săștangnaman coruia purvilea te-arupa bodla novioriti adaria sulbun milcea păscăt mișvea Pavatace boldivia Zășim bapa, tășim suta Ullasani stutiza Podvi măima să-snac Eka stalean hălsita Tu cadogancia spirita sama sami navarta. Amen. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विजय सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून बल सदां आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहु पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.